गोयची कोयर व्यवस्थापन आणि रस्तो येरादारी सामकी बाबत म्हण मूळ गोयची पण आता ब्रिटनात विन्सर अँड मेडनहेड्साची मेयर सायनोरा लक्स्टन उलयली. प्रुडंटाच्या गजाली कार्यावळीत तिणे ब्रिटनात 2 पालिका वा 2 स्टेट मेळून कशी काम करतात तशें काम गोंयांत जावंक शकता ते सांगले. ब्रेक्सिट जाले ते बऱ्या खातीरच अशें तिचें मत. पळयात सायनोरा लक्स्टन कितें म्हणटा ती. So you have seen Goa, like according to traffic, according to garbage management, according to like house or town management. What you see the difference like? I'm sorry to say, it looks shambles. I have never seen anything like this before. I've lived in Goa in the past, and it was a shock to me this time to see the state of Goa. I personally think that this is my personal opinion, what I see, and I think you could make a difference. If it is ruled, if it is governed properly from the bottom, like how we have like the councils, the local councils to the top, if it's governed properly, you will have no problem to do it. To start with, your traffic is a mess. Nobody follows any rules the way they drive. All they do is they beep at you, and people should be, before you go any further, it's the licensing department which has to be controlled. You're giving a license to somebody who doesn't know to drive, doesn't know to give a signal, doesn't know where he's going, and is not taught properly right in the beginning. Where is he going to go? He doesn't know any rules. With the garbage, nobody is taught to put it in the bin. Physically, they should be fined if they are not putting it in the bin properly. They should be taught. Somebody sees them, says, excuse me, pick it up, put it in. There should be people. We have wardens going around, seeing people, if they put it, they throw it out, teaching them to put it in the bin. So that is something you all can learn, have warden. You said something about twinning. The twinnings, yes. We can do that. Partner state. Yeah, I could organize that if you all have a real interested committee to come, if you really want to come, but the right people, not those, the doers. You really need doers, not somebody just come for a jolly. To me, Brexit is, if you do not, you have to start somewhere. And you had to go hard on Brexit to get rid of corruption, all the problems. That is the only way. If you want to be successful, I think it's time, like you start. It's time for England to think about themselves, because what is happening is because they're a bit soft. They are real, like being a gentleman, as you say. They are gentle as they are. They're a bit soft, so they need to start being hard to sort of clear the riffraff, and then say, okay, now we'll make a country good. So I'm in favor of it. You don't see the benefits now, but you will see it in 2 years' time. Maka goyang ekdom mogaha. Tekalangang ang putun yata. Ang goya asle pitana, ang Amando kantar kertali with my auntie Melba, Brito. Oi, ekdom खूप सगळे गोंयांत माझे भयण माझे भाव सगळे खांता होय नाचताले नाचताना आनी म्हाका गोंयांत मोग खूब हा. सत्तरीत आतां मेरेन माकड तापाक लागून फकत 4 जाणांक मरण आयलां म्हण दोतोराचो रिकॉर्ड सांगता. मात सत्तरीत माकड तापाची धाम कमी जावपाची चिन्नां दिसनात. 2017 नव्या सिजनात आतां मेरेन माकड तापाचे 38 नवे पेशंट मेळ्ळ्यात. वाळपय CHCच्या दोतोरांची वाशिनाची मोहीम चालूच आसा. वर्स 2015 सत्तरीत सुरू जाल्लो माकड ताप वर्स 2017 आयले तरी निवळपाची चिन्नां दिसनात. आतां मेरेन सत्तरीत माकड तापाक लागून 4 जाणांक मरण आयलां म्हूण रिकॉर्ड आसा. 2017चे नवे सिजनात 38 नवे पेशंट मेळ्ळ्यात. KFD 2015 पासून सुरू जाल्ले सत्तरी तालुक्यांत पयल्या वर्सा 30 पॉझिटिव्ह मेळिल्ले, तातूंतले एक एक्सपायर जाल्लो. मागीर 2016 सिजनान 267 पॉझिटिव्ह मेळिल्ले, तातूंत 3 एक्सपायर जाल्ले. आनी ह्या सिजनाक आतां आमकां आज पर्यंत 38 पॉझिटिव्ह मेळ्ळ्या. अजून कोणाक काय डेथ बीन तसो कांय जाल्लो ना. दुसरें म्हणल्यार आमचे ड्रायव्स रायट फ्रॉम बिगिनींग पयलींसून सुरू आसा. 40 ड्रायव्स आमी CHC सोडून भायर घेतलेले आसा 15सून. आनी हरशीं मंगळार आनी शुक्रार आमचे CHCन चालूच आसता वॅक्सिनेशन. लोक येतात, घेतात, वतात. वाशिनां दिवपाची मोहीम चालूच आसा. वाळपयच्यान कांय वाशिनां धारबांदोडे आनी सांखळे धाडल्यात.
सत्तरीत आतां मेरेन माकड टापा आड 8,000 वयर लोकांक वाशिनां दिल्यात. आमच्या कडेन वॅक्सिनां म्हटल्यार पयलीं गेल्या वर्साचो स्टॉक 8,000 आसलो, तो सगळो आमी सोंपयल्लो आनी हो न्यू स्टॉक ऑक्टोबराक आयला एंडाक 5,000. तातूंतलो 1,270 आमी ह्या CHCक वापरला सद्याक पर्यंत आनी 500 वॅक्सिन्स डोजीस आमी धार बोंदेरांनी व्हेल्ले आनी 200 PHC सांखळेन व्हेल्ले. पूण तांचे ड्रायव्हसाचे टोटल कांय म्हाका खबर ना, पूण आमचे 1,270 डोजीस जाले न्यू वॅक्सिनाचे. टोटल डोजीस हांगा रायट फ्रॉम बिगिनींग जाल्यार ते 8,606 जाल्या टील 28 फेब्रुवारी म्हणजे एंडा फेब्रुवारीच्या. माकड तापा आड 8 वाशिनांचो डोस घेतल्या उपरांत तांचो कोर्स पुराय जाता. वाळपय माकड तापाची 1-2 वाशिनां घेतिल्ले पॉझिटिव्ह मेळ्ळ्यात. आतां पळोवंक गेल्यार पळय गेल्या वर्सा 90 केजीस फेब्रुवारी एंड म्हणल्यार पॉझिटिव्ह आशिल्ले आनी ह्या वर्सा फक्त 38 जाले. म्हण ताजो वॅक्सिनाचो इफेक्ट आसतलो. वॅक्सिनाचो इफेक्ट फूल येवपाक सगळे डोस जावपाक जाय आठय. पयल्या वर्सा 3 मागीर एवरी इयर एक बुस्टर डोस दिता अशें मेळून टोटल 8 जावपाक जाय. म्हण तांकां आतां वॅक्सिन घेतिल्ल्यांक सुद्दां 1-4 जाणांक आमी पॉझिटिव्ह सांपडल्यात हे फावटी. म्हण ते फुल्ली इम्युनायज जाले ना न्ही. इम्युनायजेशन जावपाक सगळे बुस्टर बीन जावपाक जाय. प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार. सत्तरीतल्या सुमार 88 बार्रांचेर सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचो परिणाम जातलो. वाळपय शारांतल्या बारवाल्याच्या प्रतिनिधीन मंडळान थंयच्या एक्सायज ऑफिसराक मेळून हे विशीं म्हायती घेतली. सुप्रीम कोर्टान आदेशाचेर पुनर्विचार करचो म्हण ते मागतात. बार्रां वाचोवपा खातीर सरकारान यत्न करचे म्हण तांची मागणी. वाळपय बाजारा परस फॉरेस्टा कडच्यान अंतर मेजल्यार चडशीं बार्रां साल्वार जातलीं म्हण बार्रवाले उलयतात. सत्तरीत 2 स्टेट हायवे लागतात, होणा ते वाळपय आनी पर्ये ते केरी सुर्ला मेरेन. इन्स्पेक्शना उपरांत कांय बारवाले वचून एक्सायज अधिकाऱ्यांक मेळ्ळे. It is the duty of Home Ministry to check the driver how much they drink and not the liquor owner. We have in Europe plenty of bar and restaurant or pubs or anything like that. पण थिंगासर केन्ना तशें प्रॉब्लेम जायना. थिंगासर कितें रूल आहा पुलीस चेक करता. If the content is above the level, if you drink, they will give you the warning first time. Second time warning, third time they will take your license. कितकेशे बार रेस्टॉरंटचे हांगा डिपेंड आसात. कूक आसा, असिस्टंट कूक आहा, सप्लायर आसात, डिश वॉशर असतात. थोडी बायलां सुद्दां ते बार रेस्टॉरंट हॉटेलांत कामाक घेवन आपलो संवसार चलयतात. ते संवसार चलोवपाक जी जे तांकां मेळटा पगार बिगार तेजेर तेंचे भुरग्यांचें शिक्षण खंयचे लग्न कर्ज काडटात सगळे ते हॉटेल बार रेस्टॉरंट आनी बाराचेर डिपेंड आसतात. हो विचार सुप्रीम कोर्टान पयलीं करपाक जाय आसलो आनी तसो डिसिजन घेवपाक जाय आसलें. एक कोण तरी रोड एक्सिडेंट मरता आनी तो पेटिशन फायल करता आनी तेजेर डिसिजन दिता हे रॉंग आसा पळय. तरी आमच्या गोवा गव्हर्मेंटान हेजो विचार करून कितें तरी पेटिशन फायल करून किंवा नोटिफाय करून कितें तरी आमकां मार्ग काडून दिवचो. सो तांचो डेटा कंप्लीट जाला. 88 बार्स म्हणटा ते मागीर अबावट 16 काय 20 कितें तरी होलसेल रिटेल अशें ती वयता. प्रॉपर वाळपय किंवा सत्तरी जर आमी धरली जाल्यार आमी एंड पॉयंट आसा वाळपयसून फुडें खंयसूनच रोड वचना. बेळगांवूय रोड जाल्लो ना किंवा कर्नाटकान हे सायडीन महाराष्ट्रान खंय वता असो बी फुडें रोड ना. सो आमकां कशें दिसता की हांगाचे रेस्ट हावस आसा तो आमचो पयलींचो एंड पॉयंट आसा आनी हेंच्यांनी एंड पॉयंट जो आमकां सांगला तो हायमास जे बाजार तिस्क आसा. ओके थंयसर एंड पॉयंट धरून सगळें कॅल्क्युलेट केल्लें आसा. जर तर तो पॉयंट जर आमचो जर एक्झॅक्टली जर रेस्ट हावसा कडेन आसा जाल्यार आमकां 15-16 जे आमी 20 लोक आसा ते ह्या हेच्या पासून जजमेंटासून सुटूंक शकता. पूण हांव सेल्फीश जावन आमचें तशें म्हणना ओवरऑल जजमेंटूच आमकां मान्य ना. हो एक पॉयंट आसा की सपोज जर तो पॉयंट जर घालता जाल्यार आमी सर्वायव जाता. हो एक पॉयंट इशू जालो. सत्तरीत बार होलसेल धरून सोऱ्याच्या 88 आस्थापनांचेर कारवाय जातली. इन्स्पेक्शन करून एक्सायज खात्यान आपलो रिपोर्ट एक्सायज कमिशनराक धाडून दिला. टोटल 88 बारा सत्तरी तालुक्यात आयडेंटिफाय जाले. ती आयडेंटिफाय करून रिपोर्ट सगळो सबमीट केलो. हय आमी हो सगळो इन्स्पेक्शन करून 28 तारखेर हो रिपोर्ट आमी कमिशनर ऑफ एक्सायज ताका सबमीट केला. प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार. घेऊया एक ब्रेक.